संजीवनी साखर कारखाना परत सुरू करात म्हणून कोमंतक उस्कार संघटना त्या माग संजीवनी साखर कारखान्या भायले बेमुदत आंदोलन पणजे आझाद मैदानार पावले। फॅक्टरीचे बसलेले आम्ही धरण्या धरून किती आमकां इथेनॉल प्रकल्प जाल्लो जाय म्हणून कित्याक सीएमान आपल्या तोंडान सांगलेले आपण करून दितलो म्हणून त्या प्रमाणे आम्ही सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगून आम्ही सगळे खुश असले। तर आता आमकां कांयच कळना फॅक्टरी चालू जातली काय ना म्हणून तेन्ना आमकां सांगलें की तुमकां 5 वर्सां भितर कम्पेन्सेट करता हेजे फुडें सरकारी फॅक्टरी चलोवपाना पण पीपीपी तत्वाचेर तुमकां एक प्लांट उबो जातलो आनी तुमकां ऊस घालपाक पर्याय मेळटलो। अजून आमकां कांय मेळना आनी हो आमकां हार्वेस्टिंग टायम आमकां परत लावण करपाक लागण करपाक तो ऊसा कडेन आमी रावप काय ना। आता आमकां परत आमी जेन्ना आतां हेणें सांगलां आमी पार्टी हाडली चलोवपी 1.25 crores दिवपाक ती पार्टी येता जाल्यार विथीन 1 month आपण रिटेंडरिंग करता आनी ते ताब्यान दिता म्हणून आतां 3-4 म्हयने जाले पूण सरकारान आमचो अंत पळोवचो न्ही आमकां हितूंतल्यान मोकळे करचे। हय हय ना बाबा शुगर फॅक्टरी जायना इथेनॉल जायना स्पश्ट सांगचें आमी हांगच्यान आत्तां वचपा तयार आसा ताणें सारकें सांगचें आमकां हें जावचें ना म्हणून कित्याक सांगना। उस्करांच्या आंदोलनाक विरोधकांचोय तेको विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा सरकार शेतकऱ्यांचे न्ही बिल्डर लॉबीचे। विधानसभेन जेन्ना हे शेतकार आयिल्ले त्या वेळार आमी हो प्रश्न विधानसभेन घातलेलो आनी मुख्यमंत्रीन तांकां एक उतर दिलो की ताबडतोब हे इथेनॉल प्लांट तो चालू करपाक प्रयत्न करतलो म्हणून। आज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 6 म्हयने जाता कांयच हेजेर ना फकत ह्या बीजेपी सरकाराक गरीब लोकांचे पळोवंक ना। दे आर ओन्ली इंट्रस्टेड इन द रियल एस्टेट लॉबी। आज सांगपाक खूब वायट दिसता आनी दुख्ख जाता की हे बीजेपीचे सरकार म्हणटा ते फक्त शेतकऱ्यांक आनी सामान्य बारीक गोंयकारांक काबार करपाक उठला। सो हे सरकार फक्त करप्शन फक्त पयशे खावपाच्या दृश्टीन मजगती दनपार मेरेन सरकारान कांय निर्णय घेवंक नाशिल्ल्यान आंदोलकांनी मुख्यमंत्र्याच्या बंगल्यार वचपाचे थारायले मात पुलिसांनी अर्द्यारूच आडयले। आंदोलक म्हणटात जो मेरेन निर्णय दिना तो मेरेन आझाद मैदाना वेल्यान हलचे ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।